नुशी नालींनी गोंयांत हाडपा फाटल्यान मास्टर माइंड कोण हे जाणून घेवपाची गरज आसा। त्या खातीर संकल्प आमोणकर आनी काँग्रेस वांगड्यांनी मुरगांव हार्बर कोस्टल पुलीस स्थानकात एमपीटीचे अध्यक्ष आनी मंत्री मिलिंद नायका आड कागाळ नोंद केल्या। आरडीएक्स गोवा खातीर मुरगांवच्यान प्रसाद नायक। आमकां सगळ्यांक खबर आसा जो आमच्या मुरमुगांवान जो इन्सिडंट जाल्लो, जी बोट हांगा येयलेली नुसी नलिनी, ताका आतां ऑलमोस्ट एक वर्स येवपाक 1 वर्स जालें। आनी तेणे जेन्ना ती बोट हांगा येयलेली तेन्ना तेंच्यांनी ते बोटीक लागून आख्खी गोंयकारांची, स्पेशली आमची मुरमुगांव लोकांची, वास्को, दोनापावला हे सगळे कोस्टल बेल्टाच्या लोकांची लायफ डेंजरान घातलेली। कित्याक जेन्ना ती बोट हाडली, कित्याक हिस्ट्री तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, जी बोट स्टार्टींग पाकिस्तानानसून कशी येयली ती, मागीर कोचीन उरली, कोचीन थंयसर त्या बोटीक उजो लागलो आनी थंयसर ते इंजीन बीन आसले सगळे लासले, तेजे भितर एक मनीसूय थंयसर पिड्ड्यार जालो। आनी तेजे उपरांत कोचिन्सच्या जेन्ना ती पोर्टान भितर सरपाक सोदताली जाल्यार तेंच्या हायकोर्टान तांकां रिजेक्ट केलें, बाबा हांगा घेवंक शकना म्हणून आमी, आनी ताका परमिशन दिवनासले कोचीन हायकोर्टान। आनी तेन्ना तांकां परमिशन थंय दिवना म्हणून ती बोट कोचीसून टो करून मुरमुगांव पोर्टान हाडली। आतां कोचीनसून टो करून इतले मदीं पोर्ट येता तरी आसून ती मुरमुगांव पोर्टान येयली। हेजे फाटल्यान तांकां परमिशन दिलें कोणेन भितर मुरमुगांव पोर्टान येवपाक? जी इतली डेंजर, जे भितर नाफ्ता आसा, 2300 टन्स नाफ्ता कॅरी करताली विदावट इंजीन, तेजेर एक मनीस ना, अनमॅन शिप म्हणटाले ताका आमी, एक मनीस नासलो आनी ती हांगा येयली। हांगरसून तुमकां सगळ्यांक खबर आसा जेन्ना ते तुफान येयलें ते ड्रिफ्ट जावन ती राजभवना कडेन गेली, गव्हर्नराच्या घरा कडेन व्हडलो बोवाळ जालो, नॅशनल न्यूज जाली। सो अशें जेन्ना इन्सिडंट जाता खूब दूख दिसता, कित्याक बाबा हेज्या फाटल्यान जो मास्टर माइंड आसा, ही बोट हाडपाक कोण तरी एक मनीस आसतलो मास्टर माइंड हेज्या फाटल्यान। सो हो मनीस कोण, हेजेर इन्क्वायरी जावपाची गरज आसा। ताका बोटीक मुरमुगांव पोर्टान येवपाक परमिशन दिलें कोणेन, हेजेर इन्क्वायरी जावपाची गरज आसा। कित्याक हांव पुलिसांक शाबासकी दिता, कित्याक पुलिसान बरें काम केलेलें आसा हेजेर नुसी नलिनीचेर, आनी ते ओनराचेर केस रजिस्टर केली आसा। बट हांव ओनराक करात, कित्याक तो तितलोच गिल्टी आसा, बट ओनराक सांग तूं म्हाका ओनराचेर केस गिल्टी केली, कित्याक तो ओनर त्या बोटीचो ना, त्याने काय जबरदस्ती बोट हांगा हाडून नासली, हांगाच बोट हाडपाक ताणें परमिशन घेतलेलें। सो हे परमिशन दिलें कोणेन नाही, तेज्या लागून तांकां फोर्सफुली ते परमिशन दिवचें पडलें। सो हांवें पुलिसांक रिक्वेस्ट केला की हेजेरूय डिटेलान इन्क्वायरी जावपाची। आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार जेन्ना ती बोट हांगा येयल्या उपरांत ती कितलेशे दीस जाले हांगा आसलेली, भायर गेली, मागीर परत हाडली, तेजे भितरलो नाफ्ता काडलो। आतां व्हडलो प्रश्न येता हेज्या भितरलो जो नाफ्ता आसलेलो 2300 टन, तो नाफ्ता गेलो खंय? जेन्ना गणेश बेंजो प्लास्टान स्टोर केलो, जेन्ना स्वता स्थानीक आमदारान चॅलेंज केलें की आपूण एमपीटीचेर मोर्चा व्हरतलो म्हणून, तेणें ना मोर्चा व्हरोना, कांय करूं ना, मोर्चा व्हरोना, कांयच करूं ना। आनी तेजे उपरांत जी नाफ्ता आसा ती नाफ्ता गेली खंय? कित्याक जशें आयकपाक येता की नाफ्ता हांगासून ती दुबय गेली म्हणून, जी बोट येयली ती दुबय पावली म्हणून। सो ती दुबय पावलेली, ताचो पेमेंट कोणाक जाला? ओनराक जाला, गोवा गव्हर्मेंटाक जाला, सेंट्रल गव्हर्मेंटाक जाला, काय एमपीटीक जाला? हेजेरूय अजून पर्यंत कांय क्लियरन्स ना। तेजे उपरांत सेकंड जी बोट हांगा आसलेली ती बोट आतां स्क्रॅप जाल्लेली आसा। तो बोटीक हांगासून भायर वयपाक परमिशन दिलें कोणेन स्क्रॅप करपाक? आनी तेजे पयशे गेले कोणाक? स्क्रॅप केलेले कितलेशे कोट्यांनी ती बोट स्क्रॅप केलेली आसा। सो तेजे पयशे कोणाक गेले? ओनराक गेले, कित्याक ओनर इज द ओनर ऑफ दॅट शीप। सो पयशे ओनराक गेले, गोवा गव्हर्मेंटाक गेले, सेंट्रल गव्हर्मेंटाक गेले, काय एमपीटीक गेले? हेजेरूय अजून पर्यंत काही क्लियर सांगलेलें ना। सो आमी डिमांड केलेलें आसा आमच्या कंप्लेनीन की हेजेर टोटल इन्क्वायरी जावपाची। अमोनियाचे आमचे नाफ्ताचे जी सेल केले ते पयशे कोणाक गेले? जी आमची बोट आसली नुसी नलिनी ती जी स्क्रॅप केल्या तेजे पयशे कोणाक गेलेले आसा? आनी हेज्या फाटल्यान जो मास्टर माइंड आसा आनी जो चेअरमॅन आसा आनी गोवा पोर्ट्स आसा, हेंचेर इन्क्वायरी जावची म्हणून आमी डिमांड केलेली आसा।